नमस्कार, हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रूमात तुमकां सगळ्यांक येवकार. दिसभरात कितें कितें घडटा ताचो आमकां नियाळ आमचे रिपोर्टर्स दितातूच, पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम, तयार करपाचें काम जें आसा तें आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. तर तांचे कडल्यान एक बारीकसो आढावो आमी घेवया आयज दिसभरात कितें घडलां तें. सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचे डेस्क हेड सुशांत गावस हांचे कडेन. तर सुशांत, तुवें आज खंयच्यो बातम्यो केल्यो ताच्यो आमकां एक नियाळ दिवशीत. आजच्या दिसाची सगळ्यात म्हत्वाची घडणूक म्हटल्यार आपाची उपाध्यक्ष जी प्रतिमा कुतिनो आसा तिणें आपले सदस्यत्वाचो राजिनामो दिला आनी हे विशीं ताणें राष्ट्रीय अध्यक्ष आहात ते आपाचे तांकां हे विशीं कळीत केला. पक्षाची नवी कार्यकारिणी जाहीर जाल्या उपरांत तिणें बेगीनूच हो निर्णय जाहीर केल्ल्यान राजकीय पावंड्यार वातावरण बरेंच तापलां. हे विशीं आरती परती चर्चा चालू आसा. दुसरी एक म्हत्वाची घडणूक म्हळ्यार IIT विशीं काल जे सांगेचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हत्वाचे वक्तव्य केले. IIT विशीं खंय नवो जागो सोदला, 10 लाख चौखण मिटर जागो सोदला आनी हे विशींचो जो हे आसा निर्णय आहा तो बेगीनच जातले अशें म्हणून सांगिल्लें खरें. पूण आयज जेन्ना मंत्रिमंडळाची बसका जाली तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की अशें कांयच जावंकच ना म्हणून, जागो अजून सोदपाचो आसा, प्रक्रिया चालू आसा अशें तांणी सांगलें. हे आसा आमचे सब एडिटर उषा. आज तुवें खंयच्यो बातम्यो केल्यो नियाळ दिवशी? म्हत्वाची घडणूक म्हणल्यार वास्को पुलिसांनी जे हॅल्मिटन फुतार्डो हाच्या घरा जी चोरी जाल्ली 24 सप्टेंबराक, त्या बायलेक आयज अटक केला. 24 सप्टेंबराक सुमार 8,90,000ची चोरी ताच्या घरान जाल्ली आनी ह्या संदर्भात ताणें वास्को पुलिसा कडेन कागाळ नोंद केल्ली. 6,90,000चे भांगर आनी 2 लाख कॅश ताच्या घरांतल्यान चोरांनी फरार केल्ले आनी ताका दुबाव आशिल्लो की जी तांच्या घरात बायल काम करपाक येता तिणेंच ही चोरी केला. आनी ह्या संदर्भात जेन्ना वास्को पुलिसा कडेन ताणें कागाळ नोंद केली त्याच्या उपरांत पुलिसांनी सोदवावर करून आयज त्या बायलेक अटक केला आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास आतां चालू आसा. आतां ही पुराय बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिनाक. हे आसा आमचे न्यूज एंकर कम सब एडिटर संजना अंजुनकर. तर संजना, आमकां एक तुवें बातम्यो केल्या ताच्यो एक नियाळ दी. तर आयज हांवें एक बातमी केला ती अत्यंत हुस्क्याची गजाल आसा. आमचो फार्मागुडीचो शिवाजीचो जो किल्लो आशिल्लो ताची वणटीचो एक भाग कोसळ्ळ्याचें आमकां कळटा. तशेंच 3 वर्सां पयलीं त्याच जाग्यार तो भाग कोसळ्ळो, दुसरो भाग. म्हणटकीर त्या किल्ल्या भोंवतणी झाडां झुडपां खूब वाडल्या. तर हो खासा रिपोर्ट आमचो पळोवपा खातीर आमचे 7 PM सारके 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळयात. हे दिप्ती काकोडकर, आमचे न्यूज एंकर आनी सब एडिटर. दिप्ती, आमकां तुवें आज बातमी केल्या ताचो एक नियाळ दी. आयज एक म्हत्वाची अशी घडणूक म्हळ्यार मडगांव कोलवा पेट्रोल पंपाचेर CNG सिलिंडराची गॅस लिकेज जाली आनी वेळार पेट्रोल पंप वाल्यांनी आपतकालीन सेवा आनी तशेंच उजो पालोवपीदाराक कळीत केल्ल्या खातीर तांणी ही जी परिस्थिती निर्माण जाली ती वेळार तांणी हाताळ्ळी. आनी तशीच दुसरी एक घडणूक म्हणजे आल्तिनार झाड उमटून पडिल्ल्यान घराचें मातशें लुकसाण जाल्लें आसा. अश्यो 2 म्हत्वाच्यो खबरो आयज. मुखार आमी वचुया ऐश्वर्या. आयज शिवोलेत रक्तदान शिबीर जालें. प्लस ह्या रक्तदान शिबिराक खुबसो प्रतिसाद मेळ्ळो. तशेंच तांच्यांनी फुडल्या कांय दिसान आनी प्लस ती स्वच्छता मोहीम राबयतली अशें उत्तेजा, तुवें आज खंयच्यो बातम्यो केल्या? हांवें आयज 2 मुखेल बातम्यो केल्या. एक म्हळ्यार कॅबिनेट ब्रिफींग. आयज कॅबिनेट ब्रिफिंगांत वेगवेगळे निर्णय घेतले, म्हत्वाचे निर्णय घेतले. एक म्हळ्यार 1 ऑक्टोबर सावन नितळसाण मोहीम राबयल्या. दुसरें म्हळ्यार PM विश्वकर्मा आनी PM जन विकास हे येवजण चालीक लायतले. आनी चवथ ई बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळ्या आनी कायम स्वरुपी ई बाजार दवरतले आनी ताचें आतां नांव बदलून स्वयंपूर्ण ई बाजार दवरला. दुसरें म्हणल्यार हांवें दुसरी बातमी केल्ली ती म्हळ्यार डेंग्यू केसी सद्या गोंयांत भरपूर वाडपाक लागल्यात. फोंड्या म्हालात तर 25 दुयेंती सांपडल्यात आनी दिवचले म्हालात 15 दुयेंती सांपडल्यात. ताका लागून लोकां मदीं आतां थोडी भिरांत पातळ्ळ्या.
तर ह्यो आशिल्ले आमचे सब एडिटर्स तांणी आमकां एक बारीकसो आढावो दिल्लोच आसा. तर आतां आमी जाणून घेवया आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाजे कडेन. तांणी आज कितें कितें कवर केलां तें आमकां आयकुपाक मेळटलें. वर्षा, तुवें आज कितें कितें कवर केलां ताची आमकां एक म्हायती दी. ओके, जाल्यार आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात, पूण आतां आमचे जे सब एडिटर आसा तांचे कडल्यान तुमी जाणून घेतलेच आसतले. आयज एक BJPन एक पत्रकार परिशद घेतली. ताचेर सदानंद तानावडे जे आमचे अध्यक्ष आसात तांच्यांनी अशें सांगलें की आमी जे आसा ते एकाच घराण्यान आमी 2 मिनिस्ट्री हे दिवपाक शकता काय असो प्रश्न तांच्यांनी केलो. पूण जे MLAs आमचे आतांच एक हे चल्लां की आरक्षण, जे महिला आरक्षण जे आसा रिजर्वेशन, ते फुडल्या इलेक्शनाक जातलेच आनी 13तले 13 जी महिला आसा ती आमची निवडून येतली अशें तांच्यांनी सांगलां. आनी आतांच एक न्यूज आयल्या ती म्हटल्यार गोंय पुलिसांनी समज जर खंय तुमकां धिरयो जाताना दिश्टी पडत जाल्यार तुमी गोंय पुलिसांक ताबडतोब हे करपा खातीर एक नंबरूय दिल्लो आसा कॉन्टॅक्ट करपा खातीर. तो नंबर तुमी आमच्या गोमंतक अपडेटीन तुमकां मेळटलो, तेतून ब्रेकिंगाक तुमकां मेळटलो, तेतून तो नंबर तुमी घेवचो आनी त्या नंबराचेर ताबडतोब पुलिसांक कळोवची अशी तुमकां एक म्हायती दिता. आतां वचुया आमचे न्यूज अँकर गौरीश परब आमोणकर हांचे कडेन. वायब्रंट गुजरात ग्लोबल समीट हेका 20 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या कारणांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन अहमदाबाद आशिल्ल्या सायन्स सेंटराक भेट दिली रोबोटिक्स ह्या पंगडात. आनी रोबोटिक्साच्या पंगडान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साक्षात त्या रोबोट्सांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक चाय हाडून दिली त्या रोबोट्सांनी. आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सुद्दां हे रोबोटिक्स कशें चलता तेचो वापर करून पळयलो. ही आशिल्ली आयची जी मोदीची न्यूज. त्या मोदीन कशें सायन्स सेंटराक भेट दिली हेच्या बद्दलची न्यूज आशिल्ली जी हांवें केल्या. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको. तर अशेच आमचे सब एडिटर्स जे आसात ते बातम्यो तयार करून तुमचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.